तयार जावपाक जायना. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या एक्सक्लुझिव्ह कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान आनी खास करून एअरपोर्टाचेर आनी तेतूंतल्यान दाबोळे एअरपोर्टाचेर मोठ्या प्रमाणान सोने तस्करी जाता. वेगवेगळ्या फॉर्मांतल्यान खंय दौडून सोने हाडटा, पूण तांकां कस्टम ऑफिसर धरतात आनी सगळ्यांक प्रश्न पडटा की हें सोने खंयच्यान येता, कोण हाडटा. आनी तेतून एक कॉमन गजाल आसता, म्हणजे हे सगळे सोने जे आहा ते भटकळ वचपी आसता किंवा भटकळचे भितर इन्वॉल्व आसता, अशें खंय तरी आमकां सदांच चित्र दिश्टी पडटा. आयज आमी तुमकां ह्या सगळ्या रॅकेटांतलो किंवा हें जें सगळें भयंकर प्रकरण जाता, जे दुबय किंवा भायले जे हे देश आसा थंयच्यान ज्यो गजाली येता त्यो गजाली कश्यो एअरपोर्टाचेर येतात, मागीर खंयच्या भुरग्यांचो हेतून वापर जाता, कशा तरेन ही सगळी यंत्रणा चलता हें तुमकां आमी सांगतले. आनी आमच्या वांगडा हे 3 भुरगे आसात. हांव तुमकां हांगासर दाखोवंक शकता. हे तिगूय जाण भुरगे वास्कोचे आनी तेंच्या वांगडा एक अशी गजाल घडल्या की ते सगळे आतां सद्या अंडरग्रावंड आसा. ते आपल्या फॅमिली पासून पयस आसात आनी हे सगळे तेंचेर आतां पाळी कित्याक येयल्या ते आमी तेंच्या वांगडा उलयतले आनी जाणून घेतले. सो आमी तेंच्या वांगडा उलोवया आनी हें नेमकें एअरपोर्टाचेर कितें घडटा हेचे ते स्वता साक्षीदार आसात. तेंच्यांनी आमकां सांगलां. सो तेंची बाजू नेमकी कितें आहा, ते आतां कशे त्रासान पडल्या किंवा तेंचेर कितें वेळ येयल्या तो आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करून उलोवया आनी जाणून घेवया. म्हाका सांग, तुजें नांव कितें? माझे नाव मिलिंद बाळू श्रीखंडे. श्रीखंडे. तूं खंय रावता? हांव शांतीनगर रावता. खंय? वास्को. तुजें नांव कितें? नाम मेरा नाम साहिल. साहिल. तेरा नाम क्या है? गणेश. गणेश. सो साहिल, गणेश आणि मिलिंद हे 3 जाण आसात आनी ते आमचे कडेन तेंच्यांनी संपर्क साधलो आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमकां आमची कैफियत जी आहा ती कैफियत मांडपाची आसा. सो आमी तेंच्या वांगडा उलयतात. तेंच्यांनी जें सांगलां किंवा तांकां जें सांगपाक जाय तें आमी जाणून घेवया. सो म्हाका सांग, तुमी अंडरग्रावंड आसा सगळे? मातशें भिवन रावचें पडटा, कित्याक ते आमकां ते भटकलच्यान ते नबील आनी हुसेन फोन मारतात घरान बी. म्हाज्या बायलेच्या नंबरार बी फोन मारलो. बरें. नबील आनी हुसेन ही 2 नांवां भटकळची म्हटली ती. ते तुमकां त्रास दितात. ते कोण, कशें, कितें, तेंचो संबंध तुमच्या कडेन कसो येयलो तो आमी मागीर तूं आमकां सगळें सांग. तुका कितें त्रास जाता सद्या? तुका कोण कितें धमकी बी तशें? हुसेन आणि नबील धमकी देता हमको. हुसेन आणि नबील हेच धमकी दितात? धमकी देता. कितें म्हणून धमकी दितात? यही वो बोल के हमको उठाता, घर से उठाता बोल के. घरच्यान उठयता, तुमकां उखलता म्हणून. आनी तुका? ते नबील आणि हुसेनच. नबील आणि हुसेन. हय, त्या कामासून उकलता म्हणटा, ते धमकी दिता, तुझ्या आवय बापाक उकलता. तू बरें. तू कामाक खंय आसता? एअरपोर्टार हांव. तू एअरपोर्टार आसता? हय. तू? हांव सद्या कोणाची गाडी चलयता. गाडी चलयता. आनी तू? हाँ बाहर है. मैं एयरपोर्ट पे. तू बी एअरपोर्ट पे. सो हे 2 जाण, गणेश आनी साहिल, हे 2 जाण एअरपोर्टार कामार. आनी म्हाका दिसता तुमी हांगा येतना तुमच्या वांगडा आनी 2 जाण भुरगे आसले न्हू? ते कितें जालें? ते तुमच्या वांगडा अंडरग्रावंड आहा? तेमी आसलेले, तांकां बी फोन येतालो, तेमी भिवन रावलेले. तर आतां तुमच्या कडेन येता म्हळ्यार तेमी धांवले. बरें. नबील आणि हुसेन ही 2 नांवां तुमी घेतली, ते दोगूय भटकळचे. बरें. तुमचो तेंचो कॉन्टॅक्ट कसो जालो आनी कितें जालें एग्जॅक्ट तें आमकां सांग. म्हाका म्हाज्या भावान फोन केलो. कोण? नांव कितें? सचिन. खंय रावता? मांगरान. भाव म्हणजे कोण स्पेसिफीक? कजन भाव. काकाचो चेडो? आतेच चेडो. ओके. तो डेवीड आनी सुदेश म्हाका मेळ्ळो. म्हाका एकटो आपयलो आनी सांगपाक लागलो की अशें काम आसा, तूं यो, डेविडाच्या घरान मिटींग आसा, तू यो म्हणपाक लागलो. सो सचिनान तुका आपयलो डेविडाच्या घरा. डेविड खंयचो? डेवीड बी थंयचोच. वास्कोचो. सगळे वास्कोचेच आसा भुरगे. सचिन, डेविड. एमी सचिन, डेवीड आनी सुदेश येयल्ले न्हू म्हाज्या कडेन. डेविडाच्या घरा कडेन मिटींग आहा, मातसो यो म्हणून. मागीर हांव गेलो मिटींगेक. वयतकच ते नबील हुसेन बसलेले. तेंच्यांनी सांगलें, पळय आमी कॉस्मेटिक्साचे बिझनस करता. म्हणजे डेविडाच्या घरा कोण तो हुसेन आणि नबील हे दोगूय जाण आसले. तुमची वाट पळयताले. ओके. सो तुमी गेले. सो थंय मागीर कितें जालें? थंय गेतकच तो आमकां सांगपाक लागलो, पळय आमी कॉस्मेटिक्साचे एक बिझनस करता, काम आहा, तर तुमी बी इंट्रस्टेड आहा जाल्यार काम करा आमच्या वांगडा म्हणपाक लागलो. आमी जाल्यार काम कितें आहा काय ना म्हणपाक लागलो. 4 दीस थंय दुबय रावपाचें. आमचें कितें कॉस्मेटिक्स आसा ते आमचे कॉस्मेटिक्स हांगा डिलींग जाता कॉस्मेटिक्साचें म्हणपाक लागलो भटकलान. ओके. तर आमी तुमकां जे कॉस्मेटिक्स, नबील वयर आसतलो, हांव हांगाच रावतलो तुमचे ते. वयर म्हणजे नबील वयर आसतलो? दुबय रावतालो. आनी आपूण हुसेन हांगा आसतलो म्हणपाक? हांगा आसतालो. आतां समज आमी थंय फ्लायटीन थंय गेले न्हू जाल्यार आमकां रिसीव करपाक नबील येतालो. नबील येवन रुमान रावयतालो. मागीर जे सगळे शॉपिंग विपिंगाचे सगळे केले बी. दुबय सगळे शॉपिंगाचे सगळे करून जातकच मागीर तो आमकां
भितूर आमी ड्युटी फ्री पावले न्हू तेन्ना हेंचो एकटो मनीस येतालो आनी आमकां कॉस्मेटिक्स दितालो खंय दुबय एअरपोर्टार दुबय ड्युटी फ्रीचेर येवन आमकां अशें अशें सिग्नल दितालो हे जाय असो अमके जाग्यार तूं राव आनी आमी रावतकच आमकां कॉस्मेटिक्स दितालो थंय येवन. सो तुमकां डेविड आणि नबील न्हू आमचो हुसेन आणि नबील ह्या दोगांनी ऑफर दिली की दुबय वचपाचें आनी थंय जे कॉस्मेटीक आसा थंयच्यान ते तुमी गोंयांत हाडपाचे आनी तांकां हँड ओवर करपाचे आनी ते तुमकां तेणें सांगलें की भटकळ तेंचे ते कितें ते तेमी येवन घेवन वयतले भटकळ ते येतली हां तेंचे लोक येतले आनी ते सामान घेवन वयतले. सो तुमकां ते एज अ मिडल मॅन म्हणून यूज करतात. ओके सो मागीर तुमी दुबय वयताले. दुबय तुमकां ते शॉपिंग बी जालें काय ते हे कॉस्मेटीक हाडून नबील दितालो नबिलाचो एकटो मनीस नबीलाचो एकटो मनीस तुमकां दितालो भितूर दितालो आनी मागीर तुमी ते घेवन फ्लायटान येताले फ्लायटान येताले आनी दाबोळे लँड जाताले. लँड जातले लँड जावन जशें एअरपोर्टार भायर सकयल बसी रावता पळय थंय पावतकच आमकां तेमी येताले गाडयेन रिसीव करून जातकच आमकां डायरेक्ट आमच्या घरा कडेन सोडटाले पयशे दिताले आनी जे लगेज आसा पळय ते लगेज तेमी घेवन वयताले. लगेज म्हणजे ज्यो कॉस्मेटीक तुमी हाडल्या ते कॉस्मेटिक्स तेमी घेवन वयताले. आनी तुमकां कितले पयशे मेळटाले आमकां 15,000 पर ट्रिपीक? पर ट्रिपीक 4 दिसान येवपाचे तर 15. बरें ते एअरपोर्टार ते कॉस्मेटीक आहा पळय ते चॅक बीन जाय नाशिल्ले काय? ते चॅक म्हाजे एकूच फाटी जाले आनी कोणाचे अशें जावंक ना. फक्त म्हाजे एक फाटी जाल्ले कितें एक्सेस चड आसलेले म्हणून कॉस्मेटिक्स तितून तेंच्यांनी चॅक केल्ले डिस्प्ले करतना सगळे तेंच्यांनी फायन बी म्हाका मारून बिरून दिले आनी म्हाका कॉस्मेटिक्स ते धाडले. मागीर हांवें वचून ताका सांगलें मनशाक की बाबा कितें रे अशी जाली लफडी तेमी कॉस्मेटिक्सा खातीर म्हाका रावयलो. ओके म्हणजे हेचोच अर्थ ते कॉस्मेटीक जे आसा पळय ते कितें ब्लॅकान हाडटाले हांगा काय ते अलाउड ना हांगा कशें कितें? म्हाका दिसता सर ते अलाउड ना किंवा आमकां बी खबर नासलेलें. आमकां सांगलें कॉस्मेटिक्सा डिलींग आसा म्हणून सांगलेलें कॉस्मेटिक्साचें काम आहा बरें आसा कांय ना त्रास ना टेन्शन ना म्हणपाक लागलो. मागीर आमकां कळ्ळें की ती पाकिस्तानी क्रीम फैजा क्रीम आनी गोरी क्रीम ते म्हाका दिसता इंडियन बॅन आहा. तो ते काडून दुसरे एम्प्टी बॉक्सान घालून पॅक करून अशें पोतयेन पॅक बी करून बऱ्या भशेन आमकां हे करून दितालो. तो नबिलाचो मनीस मनीस खंय तुमकां दुबय एअरपोर्टार हो आनी ते तुमी घेवन येताले. आमी घेवन येतालो. सो तुका एक फावट धरलो. म्हाका एक फावट धरलो. सो अशें असो हे तुमी सगळे तूं सेम करतालो हां सेम करतालो. बट तूं एअरपोर्टार कामाक आहा. सो तूं कितले फावट गेला दुबयन असो? आणि 3-4 3-4 फावट. सो तुका प्रत्येक फावटीक 15,000 दितालो म्हाका आनी तूं हाडून ते कोणाक दितालो कॉस्मेटीक? हुसेन नाही तर नबील गो हुसेना. तो खंय रावतालो हुसेन वास्को? वास्को ते ताका हँड ओवर खंय करतालो? दिया गोवा. दिया गोवा म्हणटा रावतालो. हां दिवा गोवा हॉटेला हां विशाल मेगा मार्ट न्हू तेजे ऑपोजीट दिवा गोवा एक ओयो आहा हॉटेला तो थंय रावतालो. आनी तूं कितले फावट गेला? हांव 3-4 फावटी गेला पळय. 3-4 फावटी गेला. हय. अशेंच कॉस्मेटीक हाडून हुसेनाक दितालो. हां हुसेन देता एअरपोर्टार येवन पिकअप करून आमकां वयतलो दिया गोवान. हां आनी तुमकां पयशे दितालो? पयशे दिता 15,000 ते 15-14-15,000 दितलो ते. सो आतां आमी जर पळयलें जाल्यार ह्या भुरग्यांचो हो जो म्हणटा तो नबील आनी हुसेन हे दोगूय भटकळचे हय मरे गोंयचे न्हू गोंयचे न्हू दोगूय भटकळचे. सो ते हे जे भुरगे आहा हे वास्कोचे सगळे मांगूर आनी खंय खंय रावतात आनी हे दोग जाण तर वास्को एअरपोर्टार कामाक आसात. तर हुसेन आनी नबील हो असो तेंचो वापर करून घेतालो. बट आतां तुमी अंडरग्रावंड कित्याक जाल्या? तुमकां भंय कसलो आहा? कितें जालां? आतां कितें जालें आमी मदीं काम करून जेन्ना जालें तेन्ना तो म्हाका आमकां वयर वचून सांगतालो की मागीर गोल्ड हाडया रे गोल्डान कितें प्रॉफीट जाता अशें म्हणून सांगलें. तर आमी तितले ते घेवन बसोंक ना. मागीर जितले आमी वचून एक 3-4 फाटी एक 2-3 फाटी ट्रीप जावन येयले पळय वचून येयले पळय आमी ट्रीप मारून येयले न्हू दुबयचे तेन्ना आमी सगळे फ्रेंडा बसून जे जे गेल्ले पळय ते सगळे आमी बसून अशें उलयताना तेन्ना आमी सगळे हे करपाक लागले की बाबा हेका बी तेणें अशें सांगलेलें गोल्डाचें कर म्हणून काम म्हाका बी सांगलेलें तेका बी सांगलेलें. मागीर आमी तेन्ना तितले घेवंक ना न्हू. मागीर आमी ह्या फावटी भावाक फोन केलो डेविडाक आनी हेका सचिनाक फोन करून सांगलें की बाबा अरे तो कितें रे असो गोल्डाचें उलयता मरे. मागीर हेंच्यांनी फोन करून झगडी केली तेंच्या वांगडा. अरे तूं कितें ते भुरग्यांका सांगता काय म्हणून गोल्डाचें डेविड आनी सचिनान तेंच्या वांगडा झगडी केली. तुमी तांकां कित्याक गोल्डाचें नबील आनी हुसेना वांगडा. तो ते बोला नहीं भाई क्या नहीं वो बच्चा लोग है उन लोग का क्या है उन लोग डरता है डेयरिंग का काम है कॉस्मेटिक्स लेके आने का उसमें भी उन लोग डरता है अशें म्हणपाक लागलो. तर सचिनान आनी डेविडान कितें जालें तूं तांकां ते सगळें सांगू नाका तुजें काम कित्याक कॉस्मेटिक्साचें न्हू तूं तेंच तांकां सांग न्हू तूं उरलेलें काम ते कित्याक करता काय विचारलें. हां ओके म्हणपाक लागलो. आनी मातशे दिसा उपरांत हो आमकां फोन मारून सांगता की म्हाजो 5 करोडाचो गोल्ड चोरी जालो. कोण सांगपाक लागलो? हुसेन मेरा गोल्ड चोरी हो गया तुम लोग सचिन मिलिन इन लोग सब लोग मिलके मेरा गोल्ड चोरी किया म्हणपाक लागलो. चोरी म्हणजे कस्टमान धरले ते म्हणटा तो काय कोणी चोरले म्हणटा?
तो कितें खबर ना आतां कितें म्हणटा तो आमी 5 कोटीचे गोल्ड चोरला तर आमी प्रूफ कितें 5 आहा कोटीचे हां आमी जाल्यार प्रूफ कितें आसा काय विचारलें आमी 5 कोटी हे केला ते अरे आसा रे तूं टेन्शन घे नाका रे ते आमी पळोवन घेता रे कितें आहा ते असो म्हणून आमकां भिवपा लागलो तर हांव सुद्दां ते सगळें जातकच चड भायर भोंवपाक हे करनालो मागीर लोकल भुरग्यांक तेंच्यांनी धरून आमकां घराच्यान फोनाचेर धमकी तूं कितें खाता तेंच्या वांगडा तूं काम करता काय ना अशें तशें जालें मागीर म्हाज्या भावाक एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनार आपयलो म्हाज्या भयणीक सुद्दां आपयलो ते सुद्दां ड्युटी ते कामाक एअरपोर्टार ताका सुद्दां आपयलो आपोवन हेंच्यांनी सांगपा लागले की तुमी तेंच्या वांगडा कॉपरेट करपाचें कोण सांगपा लागले नबील हुसेन वांगडा कोण हे सांगपा लागले तुमकां तुमी कॉपरेट करा नबील आनी हुसेना वांगडा PI सांगपा लागलो कोण PI जॅकीस कोण जॅकीस फूल नांव फूल नांव खबर ना पूण तो PI आसलेलो आतां एक 2-3 म्हयने पयलीं एअरपोर्ट पोलीस स्टेशनाचो पुलीस स्टेशनाचो PI आसलेलो तो आमकां सांगपा लागलो हेंच्या वांगडा तूं काम करूंक जाय असो म्हणून सांगलेलो आनी तेंच्या वांगडा आनी एकटो पुलीस आहा ते मागीर ते सेटींग करपा खातीर भितूर सुद्दां गेल्ले म्हणून म्हाका हुसेनान सांगलें तुम टेन्शन ते दोनी पुलीस PI आनी तो आनी एकटो कोण तो म्हाका दिसता आनी एकटो पुलीस आनी एकटो पुलीस आहा कोण सेटिंग करपाक सेटिंग कोणा वांगडा कस्टमा वांगडा कि टेंशन मतलब तुम लोग जाओ हम लोग करेगा ये बार असे म्हणून साला मतलब क्या करेगा हमको नहीं करने का मतलब कॉस्मेटिक्स का काम अभी है तुम करना ही पड़ेगा तुम अटक गया है अभी कोण म्हणटा अशें? हुसेन आणि नबील म्हणटा तुम अटक गया है मागीर नबील हांगा येयलो न्हू हांगा येवन एका तांकां पयशे बिशे दिवन आमच्या फाटल्यान भुरगे धाडले मदीं मातशे भुरग्यां वांगडा आमची झगडी सुद्दां जाली वास्को ते पयले जाल्यार ते आनी कोणाचे बॅग चोरूंक येयले तांकां कितें इन्फॉर्मेशन तेतून गोल्ड आसा म्हणून पूण तेतून काय ना तेतून मागीर जेन्ना एअरपोर्ट वास्को पुलीस स्टेशनान जेन्ना ते बॅग घेवन गेले तेंच्यांनी पळय तेतून सगळे कॉस्मेटिक्सूच आसा तेतून सगळे ते गोल्डाचे काय टॉपिकूच ना काय सीनूच ना हय हें सगळें अशें म्हणजे असो तुमचो वापर करता ही तुमची सायड पळय आमी डेविडाकूय मेळूंक ना आनी आमी ना सॉरी आमी हुसेनाकूय मेळूंक ना आनी नबिलाकूय मेळूंक ना बट आमी तुमची सायड आमी हांगासर मांडटा तेजी तुमी कितें सांगता तें आमी हांगासर आयकता तुमचें सो आतां तुमकां कितें भंय कितें आहा तुमी आतां अंडरग्रावंड अशें तोंडाक बांदून बी कित्याक घराच उकलता म्हणटा ते धमकी दिता तेका लागून उकलता म्हणटा घरांतल्या हय केन्ना धमकी दिली तुका एक 2 दीस जाले ते आनी कित्याक उकलता म्हणटा ते तू काम करना ते जाल्यार तू उकलता म्हणटा सांगता म्हणजे ते कॉस्मेटिक्साचें तू काम करिना म्हणून सांगलें हय म्हणून उकलता म्हणटा हय आनी तुका हाँ मेरे को भी बोला था घर से उठा था बोल के वैसा ही बोला है कि घर से उठाता है कि वो कॉस्मेटिक का काम नहीं करता है नहीं किया था बोल हाँ तो अभी कितने दिस चले तुम्हें बाहर रहा था घरापासून घरान अब घर में अभी नहीं रहते कितने दिन हुए अब आउट है अभी ऐसे एक 2-3 दीस जाले आमी मातशे आतां चड घरान रावना कित्याक की हेंच्यांनी घरान सुद्दां 1-2 जाणांक धाडलेले म्हणजे अशें भायल्यान चौकशी करपा खातीर की आमी आसा काय ना घरान कसले टायमार रेकी करपा खातीर हां चौकशी तुमची रेकी करपाक आसा तुमी काय ना आसा काय ना खंय गेले काय अशें करून हे करपा लागले तर मागीर आतां हांव सुद्दां आतां मदीं वचून येयलो म्हाका धमकी दिली तूं चेड्याक उबारता म्हणून तूं म्हाजें काम करता काय ना म्हणून सांगलें म्हाका परत धाडले वयर म्हाका परत कॉस्मेटिक्स हाडपा लायले मागीर हो सुद्दां आतां मदीं रिसंटली गेलो हेका सुद्दां कॉस्मेटिक्स हाडता कॉस्मेटिक्स हाडपा लायला काय तेजे भितूर कितें आतां आमकां खबर ना कित्याक बॅग फूल पॅक आसता तो सील पॅक आसता बॅग ओके तेजे भितूर कितें आहा तें आमकां खबर ना ते जेन्ना म्हाजे एक्सेस आसलेले कॉस्मेटिक्स तेन्ना तेंच्यांनी चॅक करतना तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाबा असले असले कॉस्मेटिक्स आसता म्हणून भितूर सो तुमकां हाडटना बीन धरूंक ना कोणी धर ले मेरे को पकड़ा था पकड़ के बोला क्या है बोल बैग चेक किया मेरे पास 5 मिनट सामान था ना वो क्या ट्यूब था वो क्या उसका था क्रीम था वो लाया मैं और कुछ भी छोड़ा मेरे को छोड़ा फायन कुछ मारा था नहीं ज़्यादा लाया कुछ तुझी ती फायन बी मारली ती मागीर पयशे कोणी दिले पयशे तोच दिलो न्हू हुसेन मनीस येवन वयर येवन म्हाका दिले पयशे ते फायन भरले आनी तूं कॉस्मेटीक घेतले घेतले आनी हांव गेलो सो बेजिकली आतां कॉस्मेटिका वयल्यान सुरवात जाल्ली आतां ते तुमकां फोर्स करता तुमी गोल्डाचें स्मगलिंग करा म्हणून गोल्डाचे करा म्हणून आमकां सांगता गोल्ड हुसेन आनी नबील आणि नबील सांगता आनी ह्या खातीर तेणी तुमकां सगळ्यांक प्रेशरायज करपाक सुरवात केल्या धमक्यो दिता धमक्यो दिता सो तुमी आतां 3-4 दीस घरा पासून भायर आहा कित्याक तुमच्या घरा मनीस धाडटा बरें हेतून आतां पुलिसांक बी तुमी अप्रोच जाले सांगलें कितें आमी वास्को पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिलेली आहा म्हाजे कडेन कॉपी सुद्दां आसा तेजे कंप्लेंट दिल्ले अशें सांगलें म्हणून पूण तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवंक ना तेजेर ओके तांकां काय ना म्हाका जेन्ना म्हाका हुसेनान फोन केल्लो तूने मेरा इतना गोल्ड चोरी किया अशें म्हणून सांगलें न्हू हांवें एक पुलीस आसलो PSI ताका हांवें डायरेक्ट दिलो फोन तेणें तो उलयतना तो कितें म्हणटा ना म्हाजे विजाचे पयशे दिवंक जाय आसलेलो म्हणून तशें उलोवन तेणें फोन कट केलो तेजे उपरांत उबारूकूच ना फोन सो आतां ते तांणी तुमचेर अशें आतां तुमी सांगता की तुमचेर तांच्यांनी आरोप घातला की तुमी 5 कोटीचें गोल्ड चोरला म्हणून कितल्या जाणांनी
आम्ही टोटल 12-15 जाणांनी मेळोन 12-15 जाणांनी चोरला म्हणटा ते. चोरला म्हणटा. सो आतां हे 12-15 जाण आसा खंय तुमचे बाकीचे? असा घरा कडेन तेमी भिवून येवपाक फुडें फाटी जाता तेमी ते नबिलान अशें केलें न्हू नबील हुसेन कम हे सो सांगता आतां दोग जाण पळय तुमच्या मुखारूच पळोवंक ना जाता तेमी धांवले ते आतां एकटो आसलेलो तो आनी चेडवांय आहा भितर. चेडवां 2 चेडवां आसा तेतून एक चेडू तरी ते बेळगांव रावता ते हांगा कामाक येयला ते एअरपोर्टार? एअरपोर्टार आहा ते कामाक आसा ते कित्याक ते VIP लॉन्चान कामाक आहा तर कितें आसता ते मिनिस्टर बी कोण येता जाल्यार तेमी थंय रावतात न्हू तर कोणाक शिरकोवपा खातीर ते चेडवाचे यूज करतात तो ओ माय गॉड, म्हणजे हनी ट्रॅप. आनी ट्रॅप सुद्दां करता आनी ते चेडवाक म्हाजे मुखार हांव विटनस आहा म्हाजे मुखार चेडवाक घेवन कुमटा गेल्लो कोण? तो नबील हुसेन दोगूय जाण. दोगे ते सामान चोरले न्हू तर एक दुसऱ्याचें नांव घालून सगळ्यांक उबारून थंय या म्हणून घेवन वयतालो आनी आमकां म्हणटालो तुमी भायर रावा गाडयेच्या भायर रावा आमी उलयता तेजे कडेन आमी सांगलें आमी तशें करना आमी आसा न्हू आमच्या मुखारूच उलय तो म्हणपालो ते चेडवा वांगडा. चेडवा वांगडा म्हणपालो ना तूं एक काम कर तुमी दारा भायरूच रावा दारा भायर रावले बंद बीन करून तेमी तेजे कडेन उलयले मागीर जेन्ना आमी येयले परत आनी जेन्ना ते नबील हुसेन गेले आनी आमी घरा कडेन पावून जेन्ना चेडवा कडेन कॉन्टॅक्ट केले चेडवाक तेमी म्हणले चेडवांनी सांगलें तेमी सांगता खंय की म्हाका तेमी प्रॉस्टिट्यूट एरियान विकता माझे पैसे तुम्ही कोटींनी माझे पैसे चोरले न्हू ते हांव पैसे तुमचे किडनी तुमचे कितें कितें विकून ते हांव कवर करतलो अशें कोण नबील आनी हुसेन. आनी हुसेन सांगता सो ती चेडवांय आतां सद्या अंडरग्रावंड आहा. एक चेडू तरी आपल्या गांवान घेवन आनी एक चेडू आसा ते चेडू म्हणटा दोडोन रावला. ते म्हणटा आपूण ते ड्युटेक वयता आपूण लिपून वयता ड्युटेक आनी सांगता आपूण सुसायड बी करपाक आसा अशें म्हणून म्हाज्या फ्रेंडाक भावाक सांगलें तेणें म्हणपा लागलो की तो म्हाका हुसेन अशें करून फोन मारून म्हाका सतयता फोन मारता कारवार पुलीस स्टेशनाच्यान फोन येयला ते येयला अशें म्हणून तुमी चोरला गोल्ड कोणाचे हुसेनाचे अशें म्हणून सांगता. सो आनी हुसेन कितें धमक्यो कितें दिता तुमकां कोणा वांगडा लिंक बी आसा कितें? दुबय हेजे दाऊदा वांगडा लिंक आहा म्हणटा तेजे आनी म्हाका म्हणपा लागलो जे दुबय आसलेलो तेन्ना आतां हालीन गेल्लो न्हू तेन्ना म्हाका म्हणपा लागलो की खबर आहा मरे तुका तो चिंता कसो मेला तो कोण चिंता? चिंता म्हणून आमचो वाड्यावर एकटो आसलेलो खंय वास्को रावलेलो तो आतां फासी घेवन मेला तो केन्ना मेलो? जालें आतां 1 वरस जालें आसतलें 1-1.5 वरस जालें तेजे कितें सांगता तो म्हणटा वो चिंता ने एक बार बीच में ट्रेन में 56 पीस गोल्ड चोरी किया था उसके लिए वो टेंशन में घुमा और हमारा लोग ऐसा छोड़ता नहीं है कोई भी गोल्ड लेके भागा तो और अभी वो तुम सोचेगा कि वो ऐसा फांसी लेके मर सकता है नहीं ना वो ऐसा ही लोग रहता है इसके लिए हम लोग जैसा बोलता वैसा करने का तुम्हारा कुछ नहीं होएगा हमारा पूरा सेटिंग है हमारा काम करने का दूसरा बच्चा लोग को हम लोग ले नहीं सकता क्योंकि उनका गोवन पासपोर्ट नहीं है तुम्हारा गोवन पासपोर्ट है तो तुम लोग हमारे लिए काम करो तुम लोग को हम लोग सेफ भी रखेगा और अच्छा भी तुम्हारा होएगा अशें म्हणपा लागलो. सो सद्या तुमकां अशे तरेन धमक्यो दितात. धमकी दिता दाऊदा कडेन लिंक आहा म्हणटा. दाऊदा कडेन लिंक आहा म्हणटा आतां जे भुरगे सापडला 5 किलो गोल्ड खंय सापडले ते? दाबोली एअरपोर्टार आतां रिसंटली कितले 5 किलो गोल्ड? 5 किलो गोल्ड समथींग हा तेतून सुद्धा यांचे लिंक आसा तेंच्यांनी यांचे नांवां दिलेली आहा कोण हुसेन आनी हुसेन आनी नबिलाचें नांव डेविडाचें नांव सचिनाचें नांव तेंचे दिलेलें आहा नांव तर आतां हेमी आतां कितें इन्वेस्टिगेशन करता तें आमकां पळोवंक जाय कित्याक आमी हेज्यान पयलीं सुद्दां वास्को पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिलेली की बाबा हेमी आमकां अशें त्रास दिता म्हणून. सो आमी हांगासर पळयलां की कशे तरेन गोंयान जे आतां हेंच्यांनी जे सांगल्या त्यो भयानक गजाली आसा ते आतां सद्या हे सगळे जाण अंडरग्रावंड आसा म्हाका दिसता कितले टोटल तुमी हेतून 10-11 जाण आहा मरे अशे टोटल अरावंड 12-15 सो हे आतां 3-4 जाण तरी 5 जाण हे अंडरग्रावंड आसा कित्याक तर हो जो कोण हुसेन आनी नबील आसा जो तांचो वापर करता अशें ते म्हणटा पयलीं तांकां दुबय आनी खंयच्यान म्हटलें तूं दुबय ओमान दुबय आनी ओमानच्यान त्या सगळ्या भुरग्यांक तेणी कॉस्मेटीक ते हाडपाक लायले ते कॉस्मेटीक तो म्हणटा दावो करता की जे 2 पाकिस्तानी आसा जे कॉस्मेटीक जे हांगा बॅन आसा ते तांकां हाडपा लायले ते घेतले बी सगळे जाले तांकां पर ट्रीप 15,000 मेळटाले मागीर तेंचो हें आसलो की हेंच्या कडल्यान गोल्डाचें स्मगलींग करून घेवपाचें बट हे भुरगे ताका तयार जावंक ना चेडवांय आसा भितर हे 2 जाण गणेश आनी साहील हे 2 जाण तर एअरपोर्टार कामार आसात आनी रिसंट आतां आमी जेन्ना उलोवपाक हांगासर येयले 2 जाण भुरगे पळ्ळे आमच्या फुड्यान एकटो पळ्ळो जे 2गूय जाण कामाक आसा एअरपोर्टाचेर. सो ही अशी सगळी गंभीर परिस्थिती आसा ते म्हणटा आमी पुलिसांक अप्रोच जाल्या एलिगेशनां केल्या तेंच्यांनी पुलिसांचेर उलयतना. सो ह्या सगळ्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावपाची गरज आसा. आतां हे भुरगे अंडरग्रावंड आतां गोंयान आमच्या जर दाबोळे एअरपोर्ट आमकां सदांच बातमी येतात आमी जेन्ना बातम्यो करतात तेन्ना की स्मगलींग जाता खंयचे बुटान घालून गोल्ड पेस्ट हाडटात किंवा आनी खंय हाडटात हें हाडटात. सो कशी लिंक आसता आनी भटकळ
प्रत्येक गजाली भटकळ वयता अशें म्हणटा किंवा भटकळची लिंक थंय एस्टाब्लीश जातात आनी हुसैन आनी नबील हे दोग जाण भटकळचे जे तांकां सद्या धमक्यो दितात, तांकां प्रेशरायज करतात, तांकां घरांतल्यान उखलपाच्यो सद्या तांकां धमक्यो येतात, तेंच्या घरच्यांक किडनॅप करपाच्यो, तांकां तेंचे बरें वायट करपाच्यो अश्यो तांकां धमक्यो येतात असो दावो तेंच्यांनी केला. म्हाका दिसता हें सगळें प्रकरण सरकारान हाय लेवलाचेर इन्वेस्टिगेट करपाची गरज आसा. कित्याक ज्या तरेन आतां तेंच्यांनी आमकां सिक्वेन्स सगळो सांगला, कशें घडटा तें सांगलां जाल्यार हें सगळें भयंकर आसा. आनी जे कोण हुसैन नबील किंवा जे कोण आनी कोण हितून सगळे जे कोण आसात, पुलिसांनी सुद्दां हितून थरो इन्वेस्टिगेशन करून हेंची सुद्दां चवकशी जावची, सारकें हेंची सुद्दां चवकशी ह्या भुरग्यांची जावची, तेंची सुद्दां बाजू तांकां पुलिसांनी जाणून घेवची. जे कोण दोशी आहा, जें कितें जालां किंवा हें सगळें रॅकेट जे एअरपोर्टार चलता तें खंय तरी थांबपाची गरज आसा. नाजाल्यार तेणें जशें सांगलें 2 चेडवां, एक चेडूं म्हणटा आपूण सुसायड करतलें म्हणून, इतले ते डिप्रेशनान आसा अशें तो म्हणटा. तर हें अशें घडोवंक फावना आनी हें एक्सक्लुजीव आमी तुमच्या फुडें हाडलां. आनी सरकार आनी खास करून होम डिपार्टमेंट, गृह खातें, घर खातें हेचेर कितें पावलां उखलता हें आमी पळोवचें पडटलें. आनी ह्या सगळ्या मॅटराचो आमी फॉलोअप घेत रावतले आनी तो तुमच्या पर्यंत पावयत रावतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव विश्वनाथ देने सयत कॅमेरा पर्सन हर्ष, पणजे. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.